नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटन आणि मालदीवच्या 4 दिसांच्या अधिकृत भेटेर. मालदीवच्या 60व्या स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्यात जातले वाटेकार. पुराय देशात उदरगतीच्या मळार 2014 वर्सा उपरांत गोंय दुसऱ्या सुवातेर. नीती आयोगाच्या स्पष्टीकरणाचो केलो मुखेलमंत्र्यांनी उल्लेख. बेकायदेशीर बांधकामा आड सरकाराचो नवो कायदो बेगीनच. मुखेलमंत्री आमदार विजय सरदेसाय आणि विरेश बोरकार हांची लक्षवेधी सूचना. दोन 2018 वर्सा 9 लाख चौकट मीटर सुवात क्रिकेट संघटनेच्या नियोजित स्टेडियमा खातीर दिली. जीसीए गंभीरना मुखेलमंत्र्यांची जाप. पीओपी पासून गणपतीच्यो मूर्ती करपी कलाकारांक सरकारी अनुदान मेळचे ना. गोंय ग्रामीण हस्तकला आणि सूक्ष्म उद्योग उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण आर्लेकर हांची माहिती. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज दनपरां ब्रिटन आणि मालदीवच्या आपल्या 4 दिसांच्या अधिकृत भेटेर भायर सरल्यात. आपल्या भोंवडेच्या पयल्या पावंड्यार ते आयज राती लंडनाक पावतले. थंय युनायटेड किंगडमचे प्रधानमंत्री केअर स्टारमन हांचे बरोबर द्विपक्षीय चर्चा करतले आणि उपरांत किंग चार्ल्स तिसरो हांची भेट घेतले. भायर सरचे पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दोनूय देशांचे अर्थीक भागीदारी वाडोवपाच्या दिकेन ही भेट महत्वाची थारतले अशें आपल्या वक्तव्यात सांगले. आपल्या भेटेच्या दुसऱ्या पावंड्यार प्रधानमंत्री 25 ते 26 जुलय मजगती मालदीव्स भेटेचेर आसतले. थंय मालदीवच्या 60व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या सुवाळ्याच्या कार्यावळीत ते वांटो घेतले. ह्या भेटेर थंयचे राष्ट्रपती मोहम्मद मोइजू आणि हेर राजकीय फुडाऱ्यां वांगडा चर्चेत ते वांटो घेवन अर्थीक आणि दर्यादेग सुरक्षा भागीदारीत मोलादीक माहितीचे आदान प्रदान करतले अशें तांणी सांगले. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू जाला पूण विरोधकांनी सुरू केल्ल्या बोवाळाक लागून खंयचेच परिस्थितीन कामकाज मुखार वचना. फाटले 2 दीस विरोधी पक्षांनी बरोच बोवाळ घातिल्ल्यान काम उदकान व्हांवन गेला. आयज तिसऱ्या दिसा लेगीत विरोधी पक्षांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून लोकसभेचे कामकाज स्थगीत करचे पडले. संसदेचे हे सभाघर चर्चे खातीर आसा. घोषणाबाजी करपा खातीर न्हय तेन्ना संसदेतल्या वांगड्यांनी आपले वागणे सारखे दवरचे अशें लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी संसद वांगड्यां कडेन मागले. आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं. ये देश देख रहा है. आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है. मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी. आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए. प्रश्नकाल पर हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा. ह्या बोवाळा मजगती युवा व्यवहार आणि खेळा मंत्री मनसुख मांडविया हांणी नॅशनल स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स बिल 2025 आणि नॅशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभे मुखार दवरले. नॅशनल स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स बिलाचो उद्देश खेळाक बळगे दिवप आणि खेळाकडेन संबंधित कागाळी आणि वार सुटावे करपा खातीर प्रभावी प्रणाली स्थापीत करप असो आसा. डोपिंग विरोधी कायदे आणि खर करपा खातीर आणि आंतरराष्ट्रीय आशिल्ल्या मानका प्रमाण कारवाय करपा खातीर नॅशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभे मुखार मांडला. विरोधकांनी बोवाळाक लागून दनपरां 2 वरां मेरेन लोकसभेचे कामकाज स्थगीत केल्ले. गोंय सरकारान अदमास पत्रकाची मोख साध्य केल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज सभाघरांत स्पश्टपणान सांगलें. अदमास पत्रकाचेर जाल्ले चर्चेक ते जाप दिताले. आपल्या उलोवपांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विरोधी पक्षांच्या वांगड्यांनी केल्ले आरोप आनी टिका भायर मारली. 2014 सावन पुराय देशांत उदरगतीच्या सगळ्या मळाचेर गोंय दुसरे सुवातेर आसा असो नियाळ नीती आयोगान दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. तांणी आपल्या उलोवपांत राज्याच्या अर्थीक परिस्थितीचो नियाळ लेगीत घेतलो. बजेटात प्रत्येक गोंयकारा खातीर कितें ना कितें तरी आसा हे बजेट आसा म्हणून त्या बजेटाचेर टिका करता आसतना
त्या बजेटांतल्यान आपल्या मतदारसंघातूय लोकांक कितें कितें मेळ्ळा पळय न्ही हाजी भान दवरपाची गरज आसा. त्या खातीर तुमी कितें उलयल्या पळय न्हू हांव तेजेर मागीर येता, तेजेर आत्तां येना, कारण त्या पयलीं जर उलयलो आसत जाल्यार तुमी वचत म्हणून म्हाका भंय दिसता. फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 हो आमी काडिना, हो नीती आयोग काडटा. हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता, कारण हो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो आशिल्लो हो नीती आयोगाचो इंडेक्स आनी हातूंतल्यान ती बरेचशे फावटी म्हणजे एज पर द नीती आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रँकिंग म्हणजे ओवरऑल पिरियड फ्रॉम द 2014 to 15 to 2021 to 22 गोवा इज रँक सेकंड रँक फॉर द पिरियड ऑफ 22-23. ह्या पिरियडा मदल्या पिरियडान म्हणजे 14 पासून 22 पर्यंत गोवा सेकंड आसा इन ऑल स्टेट आणि फॉर द पिरियड ऑफ 22-23 गोवाक परत थर्ड रँक मेळ्ळो आसा. राज्यातली बेकायदा बांदकामां आडोवपा खातीर सरकार नवो कायदो करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. आमदार विजय सरदेसाय आनी विरेश बोरकार हांणी लक्षवेधी सूचने वेळार ह्या विशयाचेर लक्ष वेधलें. तांकां मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी जाप दिली. मॅटर सबज्युडियस आसा, बट तरी सुद्दां आमी हाजेर नवीन कायदो करपाचे आसा. तो आमी जेन्ना बील हाडटले तेद्या वेळार हेका डिस्कशना खातीर हांव इनफ सफिशियंट वेळ दिता. सगळ्या जाणांनी डिस्कशनूय करचें हेजेर आनी तें बील मागीर पास करचें. त्या खातीर आत्ताच्या घडीक आमी जेन्ना बील हाडटले तेन्ना तुमी हेजेर रिप्लाय दिता ओ कितें करता, पोस्टपोन करता? ना, आमी पोस्टपोन करिना. हांव फक्त आसतना इतकेंच सांगता की तेका नवीन जेन्ना कायदो हाडपाचो आसा तेन्ना तुका डिस्कशनाक सफिशियंट वेळूय मेळटलो, तेद्या वेळार डिस्कशन करपाक जाता. कॉलिंग एटेन्शन कशें आसा आमकांय सगळ्यांक खबर आसा एट प्रेझेंट प्रॉब्लेम कितें जाला आनी मॅटर सबज्युडियस आसा, तेका 6 वीक दिल्ले आसा. तेका लागून सांगलें जर आमी नवे बील हाडटा ह्या विशयाचेर तेद्या वेळार डिस्कशन करूया. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसो. वो सिंगर जिन्हें कहा जाता है केरला की बुलबुल, कहना ही क्या ये नैनिक अनजान सी जो मिले, संगीत में लार्जर दैन लाइफ योगदान के लिए जिन्हें नवाजा गया पद्म भूषण सम्मान से, जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना. साथ ही बॉलीवुड के वो एक्टर जिनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ रही उतार चढ़ाव से भरी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी. तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है. जानी मानी सिंगर के.एस. चित्रा जी और बॉलीवुड एक्टर प्रोड्यूसर संजय दत्त जी की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प पहलू जानने के लिए देखिए रंगोली. मेरा दिल भी कितना पागल है. इस रविवार 27 जुलाई सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरांकडे. गोंय क्रिकेट संघटनेच्या नियोजित स्टेडियमा खातीर गोंय सरकारान पेडणे तालुक्यात 2018 वर्सा 9 लाख चौकट मीटर सुवात दिल्या. मात मुखावेले काम करपा खातीर जीसीए गंभीर ना देखून ह्या सुवाते विशीं कितें करचें हें थारावचें पडटलें अशी जाप मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाक मुखेलमंत्री जाप दिताले. तितके बेगीन हो जीसीएचो ग्राउंड थंयसर जावपाक जाय म्हणून ताका सांगलेलें. बट 18 उपरांत आज जवळपास आतां 7 वर्सां कंप्लीट जायत येयली, बट तेंच्यांनी त्या ग्राउंडाचेर अजून फावंडेशन स्टोनूय घालूंक ना आनी कांयच ना. तूं म्हणटा तशें सरकार ग्राउंड करचो ना, हो तांकां दिल्लो, तेंच्यांनी ग्राउंड करपाक जाय आसलो. तेंच्यांनी ऑल द वे सगळी परमिशन तेंच्यांनी मेळोवपाचो आनी मागीर तेंच्यांनी इंटरनॅशनल ग्राउंड तो करपाचो. आतां हो तेंच्यांनी गेली 7 वर्सां करूंक ना म्हणून तांकां एक शोकॉज नोटीस जी आसा ती 28/5/2024 आमी इश्यू केली की बाबा गव्हर्मेंटाची इट इज अ प्रायम प्रॉपर्टी
की ज्या जाग्यार आता पयलीं थंयसर म्हणजे आता मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयलो, तूं म्हणटा तशें आयुष हॉस्पिटल आयलें, आनी इट इज अ प्रायम प्रॉपर्टी. कित्याक तुमकां जर 21 वर्सां बांदपाक जर जमूंक ना जाल्यार आमी म्हणजे तुमची स्वताची वेगळी जागा तुमी घेतलेली आसा, ना जाल्यार गव्हर्नमेंट तुमकां वेगळी जागा दिवपाक शकता वेगळे कडेन. ओके, ताच्या खातीर तेजो विचार करून तांकां पयली शोकॉज नोटीस जी आहा ती इश्यू केल्या. तेंच्यांनी जितकी परमिशनां मेळोवपाक जाय आसली क्रिकेट ग्रावंड करपा खातीर ती परमिशनां तेंच्यांनी अजून मेळोवंक ना आनी हो ग्रावंड करपाक सुरू करूंक ना. वाडट्या मागणेक लागून गणपतीच्यो POP पासून केल्ल्यो मुर्ती चड पळोवपाक मेळटात. गोंय ग्रामीण हस्तकला आनी सूक्ष्म उद्देग उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण आर्लेकर हांणी POPच्यो गणपतीच्यो मुर्ती करपी कलाकारांक सरकारी येवजणे खाला अनुदान मेळचें ना अशें सांगलें. POPक लागून वाडट्या प्रदूषणाक आळो घालपा खातीर हे पावल उखल्लां अशें तांणी मुखार सांगलें. POPचे गणपती येता ते आमच्या लोकांनी स्वताय विचार करपाची खूब गरज आसा. जेन्ना पयलीं स्टार्टींग लोक चिकट मातयेचे हाडटाले पळय तेन्ना धाकटो हाडटाले. आतां लोकांचें कितें जालां कॉम्पिटिशनां जातात. तेज्या घरान एक व्हडलो हाडलो जाल्यार तेज्यान व्हडलो आपल्या घरा हाडचो. हे कॉम्पिटिशनाक लागून हे आतां आमकां सगळें पोल्युशन हांगासर प्रॉब्लम जातात. पोल्युशन कंट्रोल तुमकां खबर आसा कित्याक हे आतां गणपती ऑलरेडी येयल्ले आसा पण लोकांनी चडसो विचार केल्लो आसा म्हाका दिसता. आनी हांगासर हरपुरा त्या पंचायतीनूय एक हें घेतलेलें रेजोल्युशन घेतलेलें कितें आमच्या गांवांत हांगासर हें हाडचें ना POP. ताका लागून अशेंच सगळ्या पंचायतींनी घेत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमकां गव्हर्मेंटाक एक आदार जातलो आनी गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी लोकांनी आदार करपाची खूब गरज आसा. जे प्रायज गणपती पळय करता आनी समज POPचे आसा जाल्यार तांकां पळय ती गव्हर्मेंटाची स्कीम आहा पळय तांकां लागू जावची ना. संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत संरक्षण भौशीक मळावेल्या उपक्रमांतल्यान गोंय शिपयार्डान वास्को हांगा भारतीय तटरक्षक दळा खातीर दुसऱ्या स्वदेशी डिझायन केल्ले समृद्ध प्रचेत नांवाचें जहाज 2 प्रदूषण नियंत्रण जहाजांतल्या माळयेंतलें दुसरें जहाज जावन आसा. समृद्ध प्रचेतचें औपचारीक उक्तावण प्रिया परमेश हांचे हस्तुकी एका खासा कार्यावळी जालें. ह्या वेळार भारतीय तटरक्षक दळाचे महासंचालक परमेश शिवमणी हे ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. दर्यादेश पर्यावरण संरक्षण आनी प्रदूषण प्रतिसाद ऑपरेशना खातीर भारताची तांक अदीक घटमूट करपा हेतान ह्या कार्यावळीचें धोरणात्मक म्हत्व तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान अधोरेखित केलें. And it has got a very significant role because as we speak about 12,000 vessels fly the Indian Easy, and in case of an unfortunate accident or incident, the pollution control vessels are the first responders to reach on the scene and start their firefighting operations if required, and also start assessing the quantum of damage to the ship, and thereafter they are in a position to deliver the tier 1 response to ensure that there is minimum damage to the marine environment. At the time the other resources are mobilized and reach the sea. ह्या वेळार उलयतना गोवा शिपयार्डचे अध्यक्ष आनी व्यवस्थापकीय संचालक ब्रजेश कुमार उपाध्याय हांणी भारताच्या सागरी पर्यावरणीय तयारीक चालना दिवपा खातीर मेळिल्ल्या व्यासपीठाचें म्हत्व विस्तारान सांगलें. तांणी 72% स्वदेशी सामग्री साध्य केल्ल्या खातीर 3 GSLच्या समर्पित यत्नांचें Second indigenously designed pollution control vessels for the Indian Coast Guard. This is the first vessel which has been designed by any Indian shipyards, which is having hybrid propulsion. That means it has a diesel propulsion as well as electrical propulsion. Currently, Goa Shipyard is building 22 platforms, 9 for the Indian Coast Guard, 9 for the Indian Navy, and 4 foreign clients. And the growth journey of Goa Shipyard has been very fast in last 3 years, and we are confident that this journey of our Honorable Prime Minister's call of Atmanirbhar Bharat, Goa Shipyard is playing a human role. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसोच विसव. सर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. सुप्रिया बाहर है और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि सबके मर्डर उसने ही किए. दुर्लभ दीवान को भी उसने मारा, वसंत जी को भी उसने मारा. ये बेकसूर है, इन्हें रिलीज कर दिया जाए. वो लीजा अच्छी लड़की नहीं है, वो मुझे जान से मारना चाहती है. उस पे काला जादू भी करा, ऐसे पानी लेके भी फेंकती है मेरे ऊपर. आपके वकील मिलने आया है. अब समझो मेरी बेल हो ही गई. इतनी देर क्यों लगी आपको मिस्टर रस्तोगी? मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकालिए. जब रंजीत सर के पास पुख्ता सबूत हो तो बाहर निकलने का ख्वाब देखना भी जुर्म है. जब तक प्रूफ साबित ना हो जाए ना,
उसका कोई मोल नहीं रहता है। प्रूफ तो साबित अदालत की पहली तारीख को ही हो जाएगा। देखिए भेद भरम रहस्यों का माया जाल, सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, डीडी नेशनल पर। क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी प्रतियोगी से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके प्रतियोगी क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट। मैंने सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है। ये कुछ काम नहीं कर सकेगी, अंदर से डिप्रेशन है सर। ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में, जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर रियलिटी शो। खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे, डीडी नेशनल पर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेले खबराकडे. राज्यात रेंट कार येवजणे खाला नवीन परवाने दिवप बंद केला अशी स्पष्ट माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली. परवाने दिवपा खातीर कोणे पयशे घेतल्यार आपले कडेन कागाळ करची अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी 0 वरांत ह्या विशयाचेर सरकाराचें लक्ष वेधलें. येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी सुरवेक जाप दिली, पूण उपप्रस्न सुरूच आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हस्तक्षेप करून अदीक फुडणीशी केली. खरें म्हणजे रेंट कार जेन्ना बंद करूंक लायली ताज्या उपरांत हांवें जेन्ना इन्क्वायरी करून म्हाका कळ्ळें तेन्ना ही फ्रँचायझी तोय प्रकार हांवें बंद करूंक लायलो आनी आतां कंप्लिटली आमी रेंट कार हो प्रकार पूर्ण बंद केला. रेंट कार जवळपास हे कितें करतात त्यांच्या कडेन पार्किंग ना, ह्यो पब्लीक रोडाचेर पार्किंग करतात आणि वयल्यान जाल्यार रेंट काराचे जे आपल्यो प्रायव्हेट कारूय दिवपाक लागलेल्यो आसा. 250 जणांच्यो कार पुलिसांनी सीज केल्यो, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन दिल्या, तांची लायसनां सुद्धा कॅन्सल कर म्हणून. कारण अशा पद्दतीन तांच्यांनी म्हणजे इल्लिगल बिझनेस चलोवप हितून करून जीएसटी बुडयता ते आणि सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो ह्या लोकांचे कितें तोय बी बुडयता. जर कोणी अशा पद्दतीन तो सांगता त्या प्रमाणे जर कोणी पैसे दिल्ले आसत आपल्याक ती लायसन बीन दी म्हणून तांच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो. हांव इन्क्वायरी करपाक लायता आणि तांचे पैसे कोणी कितें घेतला पळय ताची डिटेलान इन्क्वायरी करता. तात्पुरतो दर्जो प्राप्त जाल्ल्या नगरपालिका कामगारांक सगळे तरेचे लाभ आनी सुविधा मेळटात. 20 वर्सां परस चड काम केल्ल्यांचो पगार दुपेटीन वाडटलो अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. पणजी, वास्को, पेडणे आनी म्हापशेच्या दिसवड्यार काम करपी नगरपालिका कामगारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आनी तांच्या पगारांत वाड आनी हेर सवलती मेळोवन दिले खातीर तांचे उपकार मानले. म्युनिसिपालिटी वर्कर्स जे आपले घरे काडलेल्या सर्कुलान आनी मातसो बदलूय केला आमी. कारण जे कितें जाल्लें तांचो तांकां पे स्केल जो आहा पळय म्युनिसिपालिटी दिता आनी आमी दिता तांकां. ताची पे स्केल ती 21 क्रॉस जाता. तांची आतां पे स्केल ती मातशी वाडोवन ती 29 पर्यंत व्हरप. जेणे कोणी एक्चुली 10 वर्सां जाल्यार ती पे स्केल क्रॉस जाता आनी म्हणून तो बदल केला आनी सगळ्या म्युनिसिपालिटी वर्करांक ताजो बेनिफीट मेळटलो. विशेश करून ते लोक जे आमचे क्लिनिनेस ड्रायव्ह मेंटेन करपाचे म्हणजे इन शॉर्ट स्वच्छ भारत स्वच्छ गोंय खरें काम जे आहा पळय ते म्युनिसिपालिटीचे वर्कर करताले. त्या खातीर तांकां 7 वर्सां पासून जितक्या लोकांनी चड काम केलां तांकां ही स्केल म्हणजे ऑलमोस्ट आतां तेची 20 वर्सां जाता पळय तांकां एक्झिस्टींग स्केलीच्या डबल स्केल मेळटली. म्हणजे ती बेनिफीट हो तांकां सगळ्या जाणांक मेळटलो. मॅटर्निटी लीव जी आहा पळय ही तांकां बेनिफीट मेळटलो. खूब मोठ्या प्रमाणान मेडिकल लीव तो 30 दिसाचो फायदो लागता तांकां. ह्यो गजाली तांकां पयलीं केन्नाच मेळूंक नासता. म्हणजे टेम्पररी स्टेटस दिता आसतना ह्यो सगळ्यो गजाली बेनिफीट दिवपाचे पळय इतके बेनिफीट तांकां दिल्या. हिंटरलँड पर्यटना खातीर फावो ती साधन सुविधा तयार करपाचे दिकेन सरकार वावुरता अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. दर्जेदार राबित्याची व्यवस्था करून हिंटरलँड पर्यटनाक अदीक चालना दिवपाच्या दिकेन यत्न सुरू आसात अशें पर्यटन मंत्र्यांनी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. होमस्टे आमी एज फार एज हिंदरलँड इज कन्सर्न एडवेंचर वेलनेस ताजेर भर घाला. आमकां जो एकोमोडेशना खातीर वी वील नीड टू प्रिपेर अवरसेल्फ आनी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग सो दॅट वी गेट सम इन्वेस्टमेंट इन द हिंदरलँड which allows good accommodation for the good people who want to come and explore Hinterland staying there. जसो सांग्यार एक प्रॉपर्टी आसा पोस्टकार्डाची
तशी प्रॉपर्टीज थोड्यो गोंया जाय पडटल्यो विच विल अलाव टू बूस्ट हाय एंड टुरिझम इन द हिंदलँड. सर्गेस्त डॉक्टर काशीनाथ गोविंद जल्मी हांची 13वी पुण्यतीथ फोंडेच्या श्री झोरेश्वर सभाघरांत मनयली. तांच्या बरे मागप्यांनी तांचे प्रतिमेक फुलां हार घालून तांकां आर्गां ओंपली. सर्गेस्त डॉक्टर काशीनाथ जल्मी हे एक विचारवंत हुशार कायदेतज्ञ आनी एक बरे विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्ले. तांच्यो यादी तांच्या बरे मागप्यांनी मांडल्यो. दोतोर काशीनाथ जल्मी सदांच सांगतालो की मार खावन येवं नाका, एक मारले 4 मारन यो, पूण मार खावन येवं नाका. हे सदांच तेजें उत्तर आसतालें. ब्रीद वाक्य आसतालें, जगचो स्वाभिमानान जग, मान ताट उबी करून जगा, कोणाक फुडें मान करूं नाका. आनी जर तुजें कितें चुकता चूक दाखोवन दिया, पूण मार करून आपले कडेन येवं नाका, फुडें येवचें न्हू असो तेजो एक सल्लो आसतालो. तो सदांच सांगतालो कितें तुमी लाचारपण करूं नाका, लाचारपण इतकें करूं नाका, सेट मारून ताक मारून चलपाक जाता. आनी आमकां तो सदांच शिकयतालो. आनी तेजे आमकां आतां अजून सुद्दां म्हाका तेची याद येता. कित्याक तेणें आमकां मनीस केलें आनी शिकून तेजी आपली जी कितें बुद्धी आशिल्ली ती आमकां तेणें शिकयली. आपल्यालें जें कितें स्वताचें कितें काम कार्य करपाचें आसा, लोकांक कितें सांगपाचें आसा, लोकांक कितें शिकोवपाचें आसा तें तेणें सोडलें ना. तें तशेंच करून गेलें. अशे तरेन आमच्या समाजान असो आजून कोणीच जावूं ना. आतां तो जाता ताका आपटुपाची तयारी करता, तेणें आनी कोणी वयर सरचो न्हू. आमच्या आतां समाजान भुरगे शिकलेले खूब आसा, ते वयर सरपाक शकता, पूण ताका कशे तरेन तेंचे पांय ओडपाचे आनी ते खाली बसोवपाचो हें आयज चड जाता. पेडणेच्या संत सोहिरोबानाथ आंबिये शासकीय महाविद्यालयात नवचेतना युवक संघ पेडणे आणि इतिहास विभागाच्या संयुक्त जोड पालवान एक आगळो वेगळो उपक्रम राबयलो. भारतीय संस्कृतीतली उपासना आणि पर्यावरण संवर्धन ह्या 2 महत्वाच्या घटकांक जोडपी गणेश मूर्ती कार्यशाळा आयोजित केली. ताका बरो प्रतिसाद दीत विद्यार्थ्यांनी आपले परंपरेक आधुनिकतेची जोड दीत चिकण मातयेपासून मूर्त तयार करून पर्यावरण निश्ठेचो संदेश दिलो. ह्या वेळार पेडणे तालुक्यातले तरणाटे मूर्तिकार उमाकांत पोके हांणी प्रात्यक्षिक मार्गदर्शन केलें. त्या वेळार तांणी विद्यार्थ्यां मुखार प्रत्यक्ष मूर्ती घडोवन मूर्त कलेविशीं बारीकसाणेन समजावन सांगलें. ह्या कार्यशाळेच्या उक्तावण कार्यावळीक ज्येष्ठ चित्रकार पी ए सूर्यवंशी, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर जुआंव कोस्ता, इतिहास विभाग मुखेली प्रोफेसर झेवियर मार्टिन्स, नवचेतना युवक संघाचे अध्यक्ष कृष्णा पालेकार, प्रशिक्षक उमाकांत पोके, डॉक्टर रोहित फळगांवकर, कांता जाधव हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करताना नवचेतना युवक संघाचे अध्यक्ष कृष्णा पालेकर हांणी पर्यावरण पूरक उत्सवाच्या गरजांचेर आनी त्या खातीर लागपी तरणाट्यांचो सहभाग हे विशयीचें म्हत्व नमूद केलें. पेडणे तालुक्यात आणि गणेश मूर्ती जी आसा ही खूप लागींची कला. म्हणजे एखाद्या काणकोणच्या घरात सुद्धा पुजणारी गणेश मूर्ती जी आसा तेका मागणी जी आसता ही पेडणेच्या चित्रशाळेत आसता. म्हणजे गोंया भितर खंयसरय जर गणपती खंय बरो मेळटाले अशा पद्धतीचे चित्र जर निर्माण जाले तर ते निश्चितपणान ते पेडणे तालुक्यात वचना, पेडण्यात गणपती बरे करतात अशा पद्धतीचे चित्र जे आसा हे संपूर्ण गोंया भितर तयार करतात. आणि म्हणूनच तर त्या 70च्या त्या टोकापासून किंवा काणकोणच्या त्या टोकापर्यंत घरात पुजणारी गणेश मूर्ती जी आसा ही पेडण्यातल्यान व्हरपाक मुद्दम लोक येतात. म्हणजे अशा पद्धतीचो हातखंडो जो आसा हो गणेश मूर्ती कलेन आमच्या पेडणे तालुक्याचो आसा. आणि म्हाका दिसता की उमाकांत पोके जे मूर्त्यो तयार करता किंवा जे स्कल्पचर तयार करता, आमच्या घरात गणेश मूर्ती आसा, बाब कुमल पालयेकर माझी भयण उपस्थित आसा, आम्ही घरात गणपती करतात. तर आमकां खबर आसा की ज्या ज्या वेळाचेर एखादी गणेश मूर्ती तयार जाल्यानंतर ती घरात पुजल्यानंतर प्रत्येक गणेश मूर्तीकाराक अशें दिसता की ती मूर्ती जी आसा ही स्वयंभू आसा. म्हणजे ती आपण तयारूच करूंक ना, ती ऑटोमॅटिक म्हणजे स्वयंभू ती मूर्ती तयार जाल्या आपल्या हातांतल्यान अशा पद्धतीची भावना एक मना भितर गणेश मूर्तीकाराक तयार जाता. ह्या वेळार वांटेकार जाल्ल्या विद्यार्थ्यांनी कार्यशाळेच्या अणभवाविशीं आपली मतां उक्तायलीं. आयज आमच्या कॉलेजीत संत सोहिरोबानाथ आंबिये गव्हर्मेंट कॉलेजीत क्ले गणपतीचो वर्कशॉप आशिल्लो. आमकां सर उमाकांत पोके हांणी गायड केलें. ताणें एक आमच्या समोर एक काय करून दाखयलो आनी हो आमी मोल्ड करून पळयलो सगळ्यांनी आमी पळोवन ट्राय करून पळयलो. बरो एक्सपिरियन्स येयलो. आयज आमच्या कॉलेजींत गणपती मेकिंग आयडल मातयेचो असो एक वर्कशॉप जालो. आनी केन्ना आमी मातयेंत हात दवरूंकूच नाशिल्ले. कळ्ळें एक्झॅक्ट गणपती करपाक कितलो हार्डवर्क लागता. पण
आणि आता वचूया थेट खेळामळार. भारत आणि इंग्लंडा मजगतीच्या दादल्यांचो चौथो कसलोपी क्रिकेट खेळ आयज मँचेस्टरच्या ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानाचेर सुरू जालो. कुरूबावलो जिखून इंग्लंडान पहिली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. भारताचे वतीन यशस्वी जयस्वाल आणि के.एल. राहुल हांणी सावध सुरवात केली, पूण के.एल. राहुल हो 46 धांवड्यांचेर बाद जालो. निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना भारतान 35.1 षटकांत 1 गडो वगडावन 102 धांवड्यो केल्यात आणि यशस्वी जयस्वाल हो सध्या 51 धांवड्यांचेर नाबाद आसा, जाल्यार साई सुदर्शन 2 धांवड्यांचेर खेळटा. आता मेरेनच्या खेळांत इंग्लंडान 2-1 अशी आघाडी घेतल्या. हो चौथो कसलोपी क्रिकेट खेळ भारतान जिखल्यार निमाणो कसलोपी क्रिकेट खेळ निर्णायक थारतलो. आयच्या खेळांत भारतान करुण नायरच्या बदला अंशुल कंबोज ह्या खेळगड्याक संद दिल्या. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 28.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 23.4 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. हवामान खात्यान कळीत केला त्या प्रमाण फाल्यां 24 जुलयाक गोंयांत चडांत चड पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ल्यांनी रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच दर वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवपी वादळी वाऱ्याची शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान दिला. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटन आणि मालदीवच्या 4 दिसांच्या अधिकृत भेटेर. मालदीवच्या 60व्या स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्यात जातले वांटेकार. पुराय देशांत उदरगतीच्या मळार 2014 वर्सा उपरांत गोंय दुसऱ्या सुवातेर. नीती आयोगाच्या स्पश्टीकरणाचो केलो मुखेलमंत्र्यांनी उल्लेख. बेकायदेशीर बांदकामा आड सरकाराचो मुखेलमंत्री. आमदार विजय सरदेसाय आणि विरेश बोरकार हांची लक्षवेधी सुचोवणी. वर्सा 9 चौखण मीटर सुवात गोंय क्रिकेट संघटनेच्या नियोजित स्टेडियमा खातीर दिल्या, पूण जीसीएमात गंभीर ना मुखेलमंत्र्यांची जाप. पीओपी पासून गणपतीच्यो मूर्ती करपी कलाकारांक सरकारी अनुदान मेळचे ना. गोंय ग्रामीण हस्तकला आणि सूक्ष्म उद्योग उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण आर्लेकार हांची माहिती. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव जावन आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनाच्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.